हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त असे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. चौथी आहे आणि मुखार कंटिन्यू बीन केला. तुमकां व्हिडिओ मेळटा चौथी नंतर दिसतले. तर आयज आसा फ्रायडे आणि फाल्यां आसा चवथ. तर मे बी हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमकां चवथीच्या नंतर मेळटलो, कित्याक की चवथीच्या 2 दीस जे आसा पळय अशें चिंतलां की व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव अपलोड करचें ना, म्हळ्यार व्हिडिओ जे आसा पळय ते घालचें ना. इफ सपोज पॉसिबल जाता जाल्यार घालपाची ट्राय करतले फुल ऑन. बट तुमकां खबर आसा न्ही कशी गडबड कशी आसा, कितले लेट न्हिदपाक जाय, कितले बेगीन उठपाक जाय, तुमकां सगळें खबर आहा. तुमचे कडेन कांयच लिपलेलें ना आनी सगळी घाई गडबडीन व्हिडिओ एडीट अपलोड ते सगळें कशें जाता पळय तशें करतलें. बट हो म्हणटालो म्हाका आसूं 2 दीस तूं बी रेस्ट घे, सारकी चवथ जी आसा पळय ती एन्जॉय कर अशी म्हणून. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. आतां हो व्हिडिओ मेळचे पयलीं तुमकां कळत आसतलें की हांवें व्हिडिओ घातला काय ना तो. सो ताका लागून कित्याक फाल्यां न्ही, आतां हो फाल्यां वयतलो व्हिडिओ काय ना तो बी डावटफूल. सो हे पळयात आमचें डेकोरेशन बी सगळें जाल्लें आसा. काल कंप्लीट केलां. कालच्या व्हिडिओन तुमकां दाखयलां कशें कितें केलां तें. सगळी तयारी, सगळे चेंजीस जे आसा पळय ते करून दवरल्या. आणि आयज आसा शुक्रार. सो आयज थंय थोड्यांगेर आयज गणपती बीन हाडटात, भटांगेर जावं आनी अशें आमच्या थंय बीन हाडटा. म्हळ्यार घरा आमच्या थंय एकल्यागेर बी आयच्या दिसाच हाडून दवरता सांजचो. सो आमगेर अशें कांय ना. आमगे हांगा ह्या भटमा मागे फाटल्यान हाडटात. सो आमगेर हांगा अशें कांय ना, आमगेर फाल्यां. बट आयज आमी वयता मार्केटान सगळें माटोळेचें सामान बी जें कितें जाय पळय न्हू तें हाडपाक. थोडेशे फ्रुट्स एंड ऑल उरले हाडपाचे. केळी बी रोकडीच पिड्यार जाता हाडून दवरल्यार न्ही. सो ताका लागून तें म्हटलें लास्ट मोमेंटार हाडे अशें म्हणून. सो आतां जें कितें उरलां पळय न्हू फ्रुट्स एंड ऑल हाडपाचें तें, मागीर माटोळेचें सामान तें सगळें घेवन येतली पत्री बित्री. आनी दनपार म्हळ्यार येवन आतां रांदपाक जाय. टायम ऑलरेडी 10:15 सुमार जाल्ली आसा. चड बेगीन वचून बी हें ना, उपयोग ना न्ही. ती येतात लेट सगळी जी घेवन येता पळय न्हू ती. सो म्हणून आतां भायर सरल्या रेडी बी जाल्यार हो असो बायकार बसला. हांव केन्ना व्हिडिओ एंड करतलें आनी येतलें काय म्हणून पळयता. सो चलात तर वयता मार्केटान. वचून येता पयलीं सगळें सामान बी घेवन येता आनी मागीर मेळटा तुमकां, उलयता तुमचे कडेन. मुखाल्ली सगळीं कामां दाखयता तुमकां. चलात तर मार्केटान वचून येवया आनी मेळया मागीर. मार्केटात कांयच गर्दी ना. फाल्यां चवथ अशी दिसत ना पळय, कोणूच लोक ना. हांव कन्फ्यूज जालें, फाल्यां चवथ गा म्हणून. न्ही रे, कांयच ना मार्केटांनी आत्तां असले वत आशिल्ले कडक. तकली बिकली जावपाक लागली न्ही वतान. आनी आतां पळय पावस येयला. हिकानी पळय माथ्यार पिशवी बी घालून फाटल्यानच्यान बाजार करपाक लागली. सो मार्केटांनी कांयच रश ना. चवथीची फिलिंगच येना अशी. हांवें आनी एका मार्केट पयल्यान विचारलें चवथ खरेंच फाल्यां काय म्हणून. फाल्यां आयज न्ही, फाल्यां चवथ काय म्हणून. मार्केटा पयल्यार दिसत ना अशी कितलो रश आसतालो न्ही चवथीक बीन. आतां मार्केटा पयल्यार दिसत ना न्ही. कचरो कितलो आसा, मच्छर आसतलीच न्ही. सो आमी सामान घेतलें थोडेशें. आतां म्हळ्यार कितले म्हारग. कोथमीर बी 100 रुपया खंय. देशी चुडी बांदल्या लास्ट 80 दिता. ती सांजची ते 50-40 दिवन वयतले. बट आतां एकलो कोण सांगतालो पळय तो कारवार 30 रुपयांनी खंय, 60 रुपयांनी 50 व्हर म्हणून खंय. ताका ताणें 30 हाडली खंय तो सांगतालो. आनी हांगसर 100 रुपयांनी विकता. आमी आजून घेवना, कोथमीर घेवपा जाय. सो गेलो पावस, वता आतां आमी. आमी न्ही मार्केटा वचून आयली. आतां न्ही उदोळ आयली. आतां न्ही टायम जो आसा पळय तो 1 जालें सारकें. आनी आमी आय थिंक 11:15 गेल्ली न्हू रे. 11:15 काय 12:15 जाल्ली अशीच. 11:15 काय 12:15 कितें जाल्ली येयल्ली तेन्ना. सो बाजार जो आसा पळय तो सगळो करून आयली.
आणि चड काय मार्केटान शूट करूं ना. रश तर इतली नाशिल्ली जितली एवरी चवथीक आसता पळय न्हू तशी काय रश नाशिल्ली. बट वत असले आशिल्ले रखरखीत. एकूच कडेन आमकां मातसो पावस लागलो, 2च मिनटाचो पावस. बी मोठो पावस येयलो 2 मिनटां खातीर आनी गेलो. मागीर पावस बी पडूं ना. वत असले सामकें विचारूं नाका. दोळे अशे उक्ते करपाक जायना अशें तकली बी भिरकवपाक लागली. असले वत सामकें रखरखीत. आनी ती जी कोण बाबडी 5 पाल्याची भाजी आनी कितें हळडीची पानां सगळें घेवन बसला पळय न्हू तेंगेले सगळें भावन अशी जावन आसा भाजी बीन. म्हळ्यार पळयल्यार घेवपाक दिसना अशें इतलें रखरखीत वत आसा सामकें. तर माटोळेचें सामान बी हाडलें हें हांगासर. हें पळयात हे जे पत्री म्हळ्यार हे पत्री न्ही कितें म्हणटात तेका कात्रे आनी कितें कितें आसता पळय ना ते चणे टायप मागीर तशें सी शेप आसता ते सगळें हाडलां आनी ते दवरला थंय. आनी बाकीचे जे कितें आसा पळय न्हू माटोळे बांदपाचे ते भितर दवरला. हे हय राव दाखयता तुमकां दाखयता राव. आनी जे पळय भितर व्हरपाक जायना म्हणटा पळय न्हू ते सगळें भायर दवरलां आनी बाकीचें सगळें व्हेलां. आतां पावयेच्या भायर दवरपाक मागीर झाडांक बिडांक बांदून दवरलें वताक जाल्यार ते आनी सांजचें बांदपाक मेळपाना सगळें गळोन आसतलें. ताका लागून हांगा भितरल्यानच दवरलां जशें हाडलेलें तशें पिशव्यांक घालून. आनीक रांदून घेतलें हांवें आतां येवन पयलीं म्हळ्यार रांदलें सो तकली भिरकताली तशेंच रांदलें. रांदून घेतल्यार जेवपाक जाय. तेच्या पयलीं तुमकां माटोळेचें थोडेशें सामान दाखोवन घेता. बांदता तेन्ना मागीर सगळें सारकें दाखयता बट पयलीं हें हांगा आसा तें दाखयता. पयलीं हें पळयात आयज फर्स्ट टायम दवरला न्ही रे आमी कपड्याचो स्टँड भायर दवरला कित्याक की आतां कपडे सुकोवन म्हाका हो स्टँड खाली करून काडून दवरपाक जाय. सो आयचे दीस भितर ताका लागून मातशें वत आशिल्लें भायर ताका लागून व्हेल्लो भायर. म्हणल्यार आतां मातशी दमटी जाल्या पळोवया कशें हें जाता तें. आनी हें जें आमचें ऑपोजीट घर आसा पळय न्हू नेबर आमचें तेणें आमकां हें दिलां. दाखय रे तुगेलें कितें दाखयतालो तो केळ्याचें हें कितें म्हणटा घडाचें. सो तें दिलां तेणें आमकां बांदपाक अशें करून हें. आनीक हें बरें नाजूक अशें बांदपाक बरें दिसता न्ही क्यूट अशें. आमी केळी हाडल्या बांदपाक बट ही चड बरी दिसता न्ही रे नाजूक अशी तें. आनी ह्यो सुपाऱ्यो दिल्या तेणें आमकां खंय रे त्यो सुपाऱ्यो हे हांगासर ह्यो सुपाऱ्यो दिल्या. दर पिशवे पळय 3 सेट आसा सुपाऱ्यांचे. हे पिकलेले सुपारी तेंगेले सगळे खाली पाक्यांनी सो ताका लागून शास्त्राक हे बारकेले दिला. आनी वर्सान मागीर पोरुच्यान तीच दिता आमकां न्ही रे. हरशीं आमी हाडटाली मार्केटान कशी हाडा अशें सपोज ह्यो आतां 5 सुपाऱ्यो आसा न्ही जाल्यार 50 रुपया. 4 सुपारी आसले 40 रुपया हो सेट म्हळ्यार 10 रुपयांनी एक सुपारी अशें. सो तेंगेर आमकां ती दिता पोरुच्यान तोच दिता. सो ताणें दिलां हे 3 सेट आमकां 1 2 3 4 आसा सेट ते. आनी आमी हें हाडलां मार्केटांतल्यान चिकू हाडल्या पानाचे हे हाडल्या. आनीक हितून आसा थोडे कात्रे आनी कितें ते बारीक चणे टायप बीन कितें कितें आसता पळय ते सगळे ते घेवन येयला. आनी बाकीची जी पत्री जाय पळय शेरवड्याची पानां आनी कितें बेल बांदपाक. बेल ना आतां तूं पत्री म्हणल्यार कितें हाडपा वयता शेरवडा पानाच. बेल फाल्यांक सोमतो आयज हाडून दवरतलो तेंगेर आसा नेबरागेर आमगेल्या तेंगे सावन हाडून दवरतलो. आनी आतां वचून हो मळार शेरवडा पानां घेवन येतलो पत्री म्हटल्यार ते घेवन येतलो. आनी मागीर हें सगळें सांजचें आमी बांदतलीं सांजचें म्हळ्यार लेट रातचें. सो तें बांदपाचें. आनीक जी हांवें काल आयदनां काडून दवरल्या पळय चवथीक जी आयदनां लागता पळय न्हू ती आयदनां काडून दवरल्या न्ही हांवें. सो ती म्हाका धुवन घेवपाक जाय. एक्चुली घासून पुसून दवरलेली सगळी पॅक बी करून अशी उक्ती ओडून आशिल्ली बट स्टील एकदां न्ही ती उदकांत घालून धुवन काडपाक जाय उदक लावन तांकां. सो ती हांगा घरांकच धुवन हांव न्हिस्तोपाक घालतलें. देवाली आयदनां तशीच धुवन मातशें न्ही न्हिस्तोपाक घालतलें. सो मागीर तांकां धुवलें जावं कितें आसल्यार बेश्टें ऑड जाता न्ही अशें म्हणून. सो मागीर फाल्यां रांदता आसतना धुवपाक नाका. सो आतांच धुवन न्हिस्तोपाक घालतलें. जेवन न्ही हें सगळें काम करतलें हांव. आनी हांव आयदनां धुवन येता म्हळ्यार हो पत्री घेवन येतलो खंय न्ही रे. सो हो पत्री घेवन येतलो. मागीर आमगेलें माटोळे बांदपाचें बी काम. आनी हांगसर आमकां कांय काम ना एक्चुली. हें काम जालें आमचें डेकोरेशनाचें. पळोवया मागीर करता करता काम कळना ती कितें ना कितें याद येयत रावतली न्ही रे. सो बट इतलें सामकें हेडेकाचें अशें काम ना. आमकां गडबड घालून करपाचें सुशेगाद थोडीशीं कामां. काल हय सगळें जाल्लें आसा. काल मागीर राती आमी जेवन बीन
हेजो पावडर केलो कसलो रे इलायची पावडर मागीर इलायची म्हणल्यार इलायची कित्याक म्हणटा काय म्हणटली वेलचेचो पावडर करून घेतलो तो आनीक भिकणां बी जी आसा पळय ती भाजून सोलून बिलून दवरल्या फक्त मागीर तो मिक्सरान पिठो करपाचो पिठो रोखडो खवट येता न्ही म्हळ्यार हेजो भिकणाचो पावडर ताका लागून भिकणां म्हळ्यार शेंगदाणे पिनट्स तेजे सो ते बी आमी राती सगळे करून घेतले म्हळ्यार जे कितें पळय व्हिडिओ एंड करून मागीर केला पळय शूट जें कितें काम केलां पळय तें शूट करून न्ही सो ताका लागून तुमकां सांगता की इतली सगळीं कामां जी आसा पळय ती आसता म्हणून सो आतां जेवन घेवया आमी 1:15 जावपा आयले आनी मातशें रेस्ट घेवया आनी मागीर कामाक लागता तुज्या जालें बाजारांतलें सगळें काम आमी ऑलमोस्ट करून येयलें 99% आतां खंय एक याद नासतना कितें उरलेलें फक्त सेकंड दिसाक दूद जाय आमकां तितलेंच सो चलात तर जेवन बी घेता फुलां हार बसो हाडले आमी कित्याक फाल्यां आनी गडबड नाका तो घरांतलें सगळें करपाक जाय गणपती हाडपाक जाय मागीर भट येतकीर पुजेक बसपाक जाय भायर वचपाक मेळना न्ही ताका लागून सो आमी आयजच हाडून दवरिता फुलांचे हार बी सगळें केलें आमी सो आतां आमी जेवन बिवन घेता आनी मागीर जें कितें करतली पळय न्हू काम तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता माटोळी बिटोळी बांदता तेन्ना ओके चलात तर मागीर मेळया सो हांगासर ही पळयात आयदनां म्हाजी धुवपाची काडल्या दाखयता राव तुमकां सो ही पळयात हांगासर आयदनां जी धुवपाक काडल्या इतली सगळीं आयदनां हात तुमी म्हणटली इतलींच काय म्हणून तर इतलींच न्ही ही पळयात इतली सगळीं आसा अशें करून भितर एकामेका भितर हे टॉप बी पळयात हांगासर अशें करून आहा हितून सगळे काशे स्पून हे सगळे ही ताटां हांगासर ही देवाली आयदनां देवाक यूज जातली ती ही बुफेची हितू भितर आनी आसा सो अशें करून एकामेका भितर घालून दवरल्या सो ताका लागून ती थोडीच दिसता सो ही सगळीं न्ही आतां घासून काडपाक जाय आनी हो आनी हाडपाक गेला म्हटल्यार ह्यो 2 दिवल्यो ज्यो आसा पळय त्यो 2 दिवल्यो सत्यनारायणा पुजे दिसा यूज जातात आनी पयलींच्यो दिवल्यो आसा 2 त्यो देवाक गणपतीक यूज करता फक्त पयलींच्यो 2 दिवल्योच यूज करता आमी बाकीची सगळीं आतांची नवी आयदनां जी हांवें मागीर घेतल्या ती सो ही सगळीं आतां धुवपाक जाय धुवन घेता आनी हांगासर हे घालून दवरला सो हेजेर हांगासर न्हिस्तोवपाक घालतलें म्हणल्यार एक सायडीच्यान जेवणाच्या आयदनान एक सायडीच्यान देवाच्या आयदनां सो मिक्सन जावपा नाका न्ही हांव एवरी इयर तशें करता ह्या सायडीच्यान जेवणाच्या आयदनां घालता आनी त्या सायडीच्यान देवाच्या आयदनां घालता सो म्हाका खबर आसता हांव खंय दवरता तें बट मिक्स करून दवरलें न्ही मागीर बाकीचे कोण सोदपाक येयल्यार मेळना न्ही ताका लागून तांकां बी इजी एक्सेस जावपा जाय म्हणून हांगासर हो दिवली काडटा भितर हाडलो म्हणून रावा एकूच धरलें हांवें ह्यो बीन न्ही आमी लास्ट इयर आतां धुवून अशें करून निकळान दवरलेल्यो त्यो दिवल्यो आनी एक घेवन येता सो ह्यो पळयात ह्यो दिवल्यो ह्यो न्ही मातश्यो मोटी आसा ताका लागून मातशें बरें जाता आनी ह्यो मातश्यो म्हज्यो धाकट्यो देवाक म्हळ्यार रातभर बी पेटोवन उरपाक जाय न्ही ताका लागून सो ह्यो आनी भायर पावस बी पडपाक स्टार्ट जालो तर हें आतां हांव धुवन बी घेता आनी मागीर मेळटा धुता तें बी आनी कांय शूट करना बेश्टी जस्ट धुवन काडटा ती आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयता मागीर आयदनां घालून हांगा घालतकीर कितलें दिसता पळयात सो ही पळयात हांगासर आयदनां जाली म्हाजी घासून सो जागोच पावना ताका लागून न्ही एकमेका भितर घालून दवरल्या पोना टॉप बीन एकमेका भितर घालून दवरल्या रांदपाकच न्ही तें मातशें ओलें उरल्या कांयच जायना अशें म्हणून आनी ही देवाची आयदनां जी आसा पळय न्हू ती अर्दान तरी मातशी फाल्यां थंय यूज जातली न्हू देवा कडेन सो तितलें टेंशन ना मागीर जागो खाली जातलो आनी आयदनां बीन फक्त घासता पळय दनपारां जेवन तेन्नाच मागीर जागो जाय पडटा नाजाल्यार हांगा अर्दान खाली आसतलें आनी ही हांगासर भाजी जी हाडलेली पळय न्हू ती सगळी पातूळून घातली फ्रुट्स आनी भाजी बीन सगळी आडसर आसा पातोळीची पानां केळीं बीन सगळीं न्ही हांगा घातल्या पातून सो गरमेन जाल्यार ती मागीर हें जाता आनी केळीं न्ही आमी अशी 2 भशेन हाडलेली पिकलेली आनी ही तन्नी अशी म्हळ्यार ही बीन आतां न्ही हाडून बॅगां दवरले कडेनच पिकपा लागली पळय हें सगळें फ्रिजान बी कितें आशिल्लें न्ही भाजी बीन ती काडल्या फ्रुट्स बीन कित्याक की मागीर तांकां फाल्यां फळां बी दवरता आनी उदक सुट्टा न्ही ताका लागून सो हें सगळें केलें हांव कितें करता रे भितर हां
आवाज करतो का दार? हां दार आवाज करतो. आणि माटोळी बांदपाक जाय न्ही आतां सांजे. सो हे काडून दवरला माटोळी कितें कितें बांदपाचें तें. हें तोरींग तवशें मातशें अंदू बारीक मेळ्ळें आमकां. हें तवशें ही मातशी तन्नीशी केळीं हाडल्या हेका बांदपाक माटोळेक. मागीर ती पिकता न्ही रोखडी लायटीचेर तेका लागून. सो पेर, एप्पल, मोसंबी, माल्टा, डाळींब सगळे तन्नी केळे, मोको आनीक भायर आसा थोडे आनी थोडे आनी पळोवया आनी कितें बांदपाचें तें माटोळेक पळोवन. आमची माटोळी म्हणल्यार एकूच कोणो. सो एवरी इयर माटोळी इतलीच जाता आनी सामान न्ही खूब जातालें. सो तेका लागून आमी म्हणून मातशें लिमिटेड बांदपाचें अशें चिंतलां. पळोवया बांदता तेन्ना मागीर कळटलें. आमगे प्रोसेसिंगार आसा सगळें काम. चवथ प्रोसेसिंगार आसा. आत्ती बिजी. आनी हय आपल्याला बॅटरी लावन. आनी काम करपी मनीस येयना. हय येता खंय ऑन दी वे आसता काम करपी मनीस. तवशा बॅलन्स करून पळयला तशें करून घालनाका. एकच घालप आनी बॅलन्स करप तेका. दोन वाटेन घाल म्हणटा. ना काय ना उरपा लागून ते एक वाटेन बारीक आसा एक वाटेन मोठे आसा. सो हांवें घातला रफली तूं पळय. ओके हा घालता. बाकी सगळें हें घातला आनी ते बारीक ऑलरेडी बांदला थोडे. तुमकां एक क्लोज व्यू डेकोरेशन दाखयता. चार लायटी पेटोवन कशें डेकोरेशन. ही लायट पालय रामा आनी ही लायट पेटय मदली. रामा आता पळया मस्त. हेची पिशवी काढ जाय हा याद करा. मस्त न्ही. मस्त. हा खुर्ची काडून आसता हांगाचे एफर्ट्स. ना तसंच हय तसंच. मिनी केली. कामार सगळीं जाण बिजी. हांगा पात्रांव आमगे हें करता. बिजी तो. सो हे पळयात हांगासर आमचे फायनल डेकोरेशन एंड ऑल सगळें जाल्लें आसा. तर ही तुमी म्हणटाले आतां ही चवय अशीच कित्याक दवरल्या काय म्हणून. तर ही चवय जी आसा पळय न्हू ती व्हरोन गणपती जो आसा पळय तो घेवन येवपाचो. म्हणल्यार असोच बेश्टो पाटार धरून घेवन येनात आमी न्ही. डायरेक्ट ही जी चवय आसा पळय न्हू ती घेवन वतात आनीक गणपती घेवन येता. सो हो मागीर तेचेर घालपाचो म्हळ्यार सेट करपाचो. पयलीं आतां गणपती हाडटा तेन्ना सगळें बांदून करून सेट करून वचपाक मेळना न्ही. सो तेका लागून गणपती हाडलो की ना मागीर हो तेचेर सेट करपाचो. सो आनी हें तेच्या वयलें. तर हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें हांगासर अशें सेट करून दवरलां. आनी हें बाकीचें हांगासर सगळें. ही पळयात वयर माटोळी बी बांदून जाली. आमच्या घरा बी कशें जाणा सावड्ड्या बीन माटोळी आसता. प्रॉपर माटोळी जी आसता पळय न्हू स्क्वेअर ती माटोळी आसता. हांगासर अशें बांदतात कोण्याकूच घालून. आनी एक वाटेन बरें बी दिसता की ती वर्सभर हांगाच उरता न्ही मागीर माटोळी नाल्यार भितर सांबाळपाक बीन. सो हें एक वाटेन बरें बी दिसता. आनी माटोळी बांदता पळय तेन्ना बेजार येता की थोडेंशें कितें बांदपाक पडटा. खूब कितें बांदपाक मेळना न्ही तेका लागून. सो अंदू ही मातशी आमी कमी केल्या बांदप ना. पोरू बी भरपूर हेच्या डब्बल बांदलेली. खंय कितें बांदलां म्हण कळना. एक लांब एक मुडवे एक लांब एक मुडवे करून बांदलेले. सो अंदू म्हणलें बरें डिसेंट अशें थोडेशें बांदया म्हणून. सो हें सगळें जालें आमचें. आतां पळोवया फाल्यां मागीर तुमकां हांगासर गणपती बाप्पा बसलेलो दिसतलो. हें आनी हें हांगासर कपड्यांचें स्टँड जें आसा पळय तें भितर हाडून दवरलां. सो आतां उदक मशीन लायिल्लें तें धुवन काडल्या कपडे ते सुकोवपाचे फाल्यां म्हटल्यार. आनी हें सगळें
हांगासर. सो चवथ जेन्ना म्हळ्यार येना, गणपती जेन्ना म्हळ्यार येवन बसना पळय न्ही हांगा, तेन्ना म्हळ्यार प्रॉपरली कांयच सेट जायना. सो हें अशेंच. आनी हे पिशवेन न्ही फाल्यां गणपती हाडपाक व्हरपाचें सगळें सामान, म्हटल्यार हो तुवालो गणपती धांपून हाडपाक, हें नाल्ल पोड ते गणपती हाडटा पळय जे कडच्यान तांकां दिवपाचें तें सगळें. ही फाल्यां मागीर आरत्यांक घालपाक जमखणां, घुमट, शामेळ हें सगळें. पोंदाक ताणें थोड्योश्यो फोगोट्यो हाडून दवरला, फाल्यां गणपती बी हाडटा तेन्ना जाय न्ही अशें म्हणून. सो आनी हें आनी किचनाचें काम जालें म्हजें सगळें. टायम पळयात हांगासर 11:30 जालो. सो हें हांगा क्लिनींग बी न्हिदपाक वतालें ताका लागून लायट बंद केल्ली. सगळीं आयदनां जी तुमकां उदक दाखयल्ली पळय ती सगळीं आयदनां बीन ही परवां 2nd दीस जो आसता पळय पंचम, त्या दिसा पातोळ्यो करपाक पानां लागता न्ही. सो ती हाडलेली सोमतीच टायम आसा म्हणून कट करून धुवन न्हिदपाक दवरल्या. केळीची पानां, शिरत्यो आनी पानां, देवाक पान काडपाक ते बी सगळें धुवन तोपां घालून उदक न्हिदपाक दवरला. ल्हायो आत्ते येयल्ले न्ही, ताणें वेचून दवरल्या. काल 1 पॅकेट आमी वेचून दवरलेलें. सो हें सगळें जालें. नाल्ल बिल्ल सगळें. आनी ही हांगासर भाजी. सो थोडी माटोळी घाल्ली, थोडी फ्रिजान आसा अशें करून. सगळो किचन बी सायड करून दवरला. आनी हे जी मातयेची मडकी आसली पळय न्हू तातूंत उदक भरून दवरला, थंड उदक पिवपाक. आनी गरम उदक फाल्यां तापयतलें पिवपाक. सो हें सगळें सेट केलां. पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी हो आसा भितर आपलें कितें करता. तर आतां इतलो लेट जालो न्ही, 11:30 न्हिदपाचो टायम जालो. तर आयचो हो ल्हानसो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां फाल्यां चवथीचो व्हिडियो घेवन. गणपतीचें आगमन एंड ऑल सगळें दाखयता तुमकां. चलात तर मेळया फाल्यां आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाकात. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.